एक गजाल म्हळ्यार कितें, सभागृह आनी सभापती हांचो मान राखपाक जाय. सदस्यांनी बोवाळ करप, आपले प्रश्न मांडपाची हें लावप, तगादो लावप, एग्रेसिवली आपले प्रश्न मांडप, हें सगळें बरोबर आसा. पूण सभागृहाचो मान राखपाक जाय. फाल्यां एकल्यान कोण तरी म्हणलें तें खरें, फाल्यां जर समजा सभागृहान जर कांय लोक आंदोलन केलें, ताणें जर फातर मारले, कितें मारलें जाल्यार कितें जातलें. म्हळ्यार आंदोलकांक एक सीमा आंदोलकांक ती आसपाकूच जाय. आनीक सभागृहान कशें वागप हें सगळ्या सदस्यांक कळपाक जाय. आपूण पास दिता तो पास ताचो गैरवापर जायना म्हणून हाची दक्षता सदस्यांनी घेवपाकूच जाय. पूण त्याच बरोबर आनीक एक गजाल आसा की ही न्ही सबंद जंय जंय लोकप्रतिनिधी आसात, ते अस्तंती देशांनी आसूं किंवा खंयी आसूं, लोकांक एकदां अशें एक राग आयिल्लो आसता, रस्त्यार ते एजिटेशन करतात, कांय घडना. दुसऱ्या अर्दार कितें जाता, सत्ताधारी पक्ष खूब स्ट्रॉंग आसता, तो कितलेंय आंदोलन केलें ताची दाद दिना. अशे वेळार सभागृहान येवन आपले आवाज उठोवप आनी लोकांचें लक्ष वेधप हें समाज सरकारान तें इतलें सिरियसली घेवपाची गरज नाशिल्ली. विशेशतः मुख्यमंत्र्यान खूब आवाज चडोवन आक्रमक चड आक्रमक जालें अशें दिसलें आनी मुख्यमंत्र्यान ताचे मागीर दिलगिरी व्यक्त केली. पूण जें कितें जालें तें दुर्दैवी जालें हें आमी म्हणपाक जाय. पूण येदे व्हडलें सिरियसली तें घेवपाची गरज नाशिल्ली. तातूंत 2 दीस गेले. एक कशें आहा, सभापतीचें काम आसता, हें जेन्ना पळय अशें घडना न्ही, तांकां आपल्या चेंबरान आपोवप आनी तांकां समज दिवप की बाबा हें अशें करनाकात, कारण सभागृहाचो एक मान प्रतिश्ठा ही तुमी राखपा जाय. तुमीच जर ती राखली ना सभागृहांत, भायले लोक राखपाना.